नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो करियर ह्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. भुरग्यांक कशें घडटा हें सांगपा खातीर पयलींच्या तेंपार एक उदाहरण दितालें, तें म्हणजे कुंभाराचें. कुंभार जसो मातयेक आकार दिता आनी आयदान घडटा, भांडे घडटा, तशें भुरगें घडटा. पण आतां अशें लक्षांत आयलां की तें बरोबर न्हय. माती जशी निर्जीव आसता तशें भुरगे कांय निर्जीव नासतात. ताका भावना आसता, आशा आकांक्षा आसता. आनी आतांच्या तेंपार भुरगे कशें घडटा हें सांगपा खातीर माळीचें उदाहरण दिता. एखादें रोपटें तो लायता, तें बरें वाडचें म्हणून तो कुयदाद घेता, पण त्या रोपट्यान वाडचें काय ना हें तें स्वता रोपटें ठरयता, माळी ठरयना. तेन्ना भुरगे वाडपाच्या प्रक्रियेन आवय बापायचो रोल हो ह्या माळी सारको आसता. आयचो करियराचो विशय आसा करियर घडोवपान पालकांचो आनी शिक्षकांचो सहभाग. आनी ह्या विशीं मार्गदर्शन करपाक आसात गोंयचे ज्येष्ठ शिक्षण तज्ञ प्राचार्य पांडुरंग नाटकर्णी सर. सर, स्वागत तुमच्या ह्या कार्यावळीत. नमस्कार सर. आमी पळयतात की एखादें करियर जेन्ना भुरगें निवडटा आनी आमी म्हणटा की भुरग्याच्या कलान ताणें आपलें करियर निवडचें, पण ज्या वयान तो तें करियर निवडटा त्या वयान ताका इतली समज आयिल्ली नासता, इतलो आत्मविश्वासूय नासता. तेन्ना करियर निवडटाना तेंच्या पालकाचो आनी शिक्षकाचो कितें रोल आसपाक जाय, जे खंयचे आतां मेरेन क्रायटेरिया दवरतात आमी करियर निवडटाना, आनी खंयचे क्रायटेरिया आसूंक जाय अशें तुमकां दिसता? पालक आनी शिक्षक हांची अत्यंत म्हत्वाची भुमिका भुरगो एकांतलो आपलो करियर जेन्ना निवडटा तेन्ना निश्चितूच आसा. कारण भुरगो ल्हानाचो व्हड जाता तेन्ना तो आपल्या कुटुंबांत आनी शाळेंत पालक आनी शिक्षक हांच्या सहकार्यानूच ताची सगळी बौद्धीक आनी मानसीक शारिरीक वाड जाता. आनी अशा वेळाचेर हे दोनी घटक जे आसा, घरा कडेन पालक आवय आनी बापूय आनीक शाळेंत शिक्षक हो जर भुरग्याक समजून घेवपी आनी ताका उत्तेजन दिवपी, ताका मार्गदर्शन करपी जर मेळ्ळो जायत, निश्चितच त्या भुरग्याच्या करियर निवडीच्या संदर्भात ताका जास्त स्कोप मेळटलो किंवा ताका सोपें मेळटलें करियर निवडीच्या संदर्भात अशें म्हाका दिसता. पण आतां पर्यंत आमी जेन्ना करियर निवडपाचो जेन्ना विचार करतात तेन्ना प्रामुख्यान आमी जो विचार करता की स्कोप कित्याक आसा, आतांच्या तेंपार स्कोप कितें आसा, पयसो कित्याक आसा, हे जे क्रायटेरिया आहा ते कितपत बरोबर आनी खंयचे क्रायटेरिया आसपाक जाय अशें तुमकां दिसता? म्हत्वाची गोश्ट आसा ती पालक सदांच विचार करतना की आपलो भुरगो हो जो वेवसाय घेतलो किंवा जें शिक्षण घेतलो त्या शिक्षणांतल्यान ताका जो वेवसाय फुडें तो करतलो किंवा नोकरी करतलो तातूंतल्यान पयशे चडांत चड मेळची ही ताजी अपेक्षा आसतली आनी हातूंत चूक आसा अशें म्हाकाय दिसना. खंयच्याय पालकाची तशीच आसतली. फक्त म्हत्वाचें इतलें आसा की एखाद्या भुरग्याक आवड आसा त्या विशयाच्या भायर ताका करियर करपाक लावप हें बरोबर न्ही. कारण निमाणे भुरग्याक आवड आसा आनी आवडी प्रमाणे तो जातूंत आवड आसा तें तो आनंदान करूंक शकता आनी तातूंत तो यशस्वी जावंक शकता. चड खोलायेन त्या गजालीचो अभ्यास जावंक शकता, वाचन चड करतलो, संदर्भ वाचन करतलो आनी हातूंतल्यान मागीर ताका ज्या वेवसाया कडेन वचपाचें आसा, ज्या नोकरी कडेन वचपाचें आसा ताचो तो विचार करतलो. म्हणजे स्कोप, पयसो हे क्रायटेरिया आसात पण ताच्या पेक्षा आवड आसप हें चड म्हत्वाचें. आवड अत्यंत गरजेची. कारण भुरग्याक आवड पळोवनूच पालकांनी ताका योग्य तें मार्गदर्शन दिवचें किंवा ताका उबारी दिवची किंवा ताका उत्तेजन दिवचें अत्यंत गरजेचें. ओके सर, आमी हालच्या तेंपार एप्टिट्यूड टेस्टच्या बद्दल खूब आयकता. ही एप्टिट्यूड टेस्ट म्हटल्यार कितें एक, आनी ती ताचो उपयोग कितल्या तरेन जावंक शकता, आनी गोंयान जर एखाद्या पालकांक जर आपल्या चल्याची एप्टिट्यूड टेस्ट जर घेवपाची आसत जाल्यार ती संदी खंय उपलब्ध आसा? एप्टिट्यूड टेस्ट म्हणजे वस्तुता अशें आसा की त्या भुरग्याचो कल खंय आसा हें मानसशास्त्रीय स्वाभावीक कल कसो आसा हो मानसशास्त्रीय दृश्ट्या ताजी चांचणी, ताजी परीक्षा आसता, प्रश्नावली आसता. त्या प्रश्नावलीच्या आधाराचेर तज्ञ लोक घेतात. म्हणजे बेजिकली हे करियर कावन्सिलर जे असतात ते घेतात किंवा सायकोलॉजिकल कावन्सिलर आसा तांकांय जर कोणाक करियर कावन्सिलरची उमेद आसा जाल्यार तेय घेवंक शकता. पूण गोंयच्या संदर्भांत अशी अडचण आसा की गोंयांत असो करियर कावन्सिलर ज्या पद्दतीन जाय आशिल्ले तशें खूप कमी आसा. नाच अशें म्हणलें जाता. एप्टिट्यूड टेस्ट घेवपी तर नाच.
म्हणजे आता जर म्हज्या म्हायती प्रमाणे निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन पळय आसा थंय तांचे कडेन ही एप्टिट्यूड टेस्ट घेवपाची वेवस्था आसा. पूण एप्टिट्यूड टेस्टाच्या बाबतींत आनी एक म्हत्वाचो भाग आसा तो म्हणजे एप्टिट्यूड टेस्ट घेतले नंतर आनी तातूंतल्यान ताजें खंय आवड आसा, स्वाभावीक आवड ताजी खंय आसा, ताणें खंय वचपाचें आसा हें कळ्ळे नंतर पालक तें मान्य करतलो काय कितें हें म्हत्वाचें आसा. नाजाल्यार पालक परत ना आशिल्लो तसोच ना म्हाका जाय तें तुवें करूंक जाय. एखाद्या भुरग्याक अशें जालें की आर्टची आवड आसा किंवा नाट्यकलेची आवड आसा जाल्यार पालक म्हणटलो ना तुवें इंजिनियरूच जावपाक जाय. आनी अशीं उदाहरणां आसा गोंयांतूय अशीं उदाहरणां आसा म्हणजे जे आपण जावंक पावलो ना ते हय काही वेळा पालकाची तशी आसता आनी काही वेळा पालक पळयता तें की इंजिनियरींग किंवा मेडिकल जाले नंतर रोखडेंच तुका जो तुजो वेवसाय आसा त्या वेवसाय किंवा नोकरीच्या संदर्भात तुका लगेच उत्पन्न मेळपाक सुरू जाता. पूण कलेच्या क्षेत्रांत किंवा इतर काही क्षेत्रां अशीं आसा जंय तुका प्रत्यक्षांत तुवें बरीच तपश्चर्या करची पडटा 5-10 वर्सां. तशें बाबतींत वकिलाच्या बाबतींत जावं जावं तशेंच आसा. आतां बापायची जर वकिलाची सामकी प्रॅक्टीस चालू आसा जाल्यार तें सगळें प्रस्थापीत जाल्लें भुरग्याक मेळटा. नाजाल्यार तें मेळना. ताका तें जवळ जवळ 5 ते 10 वर्सां तातूंत सगळी ती लायब्ररी आनी बाकी सगळो प्रस्थापीत करता म्हणल्यार वेळ वता. आणि कदाचित तुमकां अशें दिसता की हेतून प्रतिश्ठेचोय भाग आसा. म्हणजे काही प्रोफेशनाक आमची पयलीं पासून प्रतिश्ठा आसा. म्हणजे एक दोतोर, इंजिनियर आणि त्याच्या पेक्षा जर वेगळें कितें करपाक गेलो जाल्यार पालक तितकोसो ताका राजी नासता. हय म्हणजे प्रतिश्ठेचो भाग आसाच. हो प्रतिश्ठेचो भाग जालो. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार सहजरित्या जें कितें उपलब्ध आसा तें आमी जेन्ना सहजरित्या अशें म्हणटा तशें पळयत जाल्यार गोंयच्या बाबतींत वेगवेगळ्यो स्पर्धात्मक परीक्षा आसा ताचें कोचिंग गोंयांत ना. बरोबर. म्हणजे सातत्यान ना. काही वेळार तितले पुरतें कोण तरी कोचिंग दिता पूण सातत्यान ताचें कोचिंग गोंयांत ना. हाजे उलट व्हडलीं शारां जीं आसा पुणे, मुंबय, बेंगलोर हांगा ती वेवस्था आसा. त्यामुळे जे भुरगे थंय वचूंक शकता म्हणजे अशें जर की एखादो भुरगो IAS वचपाक जाय किंवा आनी खंयच्या कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामीक ताका वचपाक जाय राष्ट्रीय स्तराचेर जाल्यार ताका थंय खंय कोचिंगाक वचचें पडटलें. म्हणजे कोचिंगची वेवस्था हांगा ना आमचे कडेन. आउट ऑफ बॉक्स विचार करपाची आणि ती मानाची तयारी दवरपाची भुरग्याक भायर शिकूंक धाडपाची. दुसरी आनी एक म्हत्वाची गोश्ट कितें आसा की गोंयांत आमचे कडेन गेल्ल्या 50 वर्सांत ज्यो सगळ्यो शैक्षणीक सुविधा आसा तातूंतल्यान भुरग्यांक सहजरित्या प्रवेश मेळटा. इंजिनियरिंगाक सहजरित्या तसो प्रवेश मेळटा. म्हणजे गोंयची लोकसंख्येचो विचार केलो आनी जर कर्नाटकाच्या महाराष्ट्राच्या एका जिल्ह्याचो विचार जर केलो जायत इतले लोकसंख्येक इतली कॉलेजी म्हणजे इंजिनियरींग कॉलेजी आसा काय कितें हो असो प्रश्न आसा. त्यामुळे हांगा तशी स्पर्धा भुरग्याक करची पडना. हो एक आमच्या सहजरित्या शिक्षण संधी उपलब्ध जाल्यो ताज्या एकांत एक आमचो जीवनशैलीचो भाग किंवा जीवनशैलीचो भाग जाय की गोंयकार मातसो तसो एक सुशेगाद असो म्हणटा ताचोय भाग जाय. पूण तरी पूण एक बरी गोश्ट की आयचो भुरगो जो आसा तो तसो ताका खबर आसा आनी अशे खूब जाण भुरगे आसा जे त्या दृश्टीन प्रयत्न करतात आनी त्या दृश्टीन प्रवेश घेवपाचो प्रयत्नय करता आनी त्या दृश्टीन ते भायल्या कॉलेजींनी भायल्या इन्स्टिट्यूशनांनी वता. ओके सर, आमी पळयतात की एखाद्या भुरग्याक एका क्षेत्रान आवड आसा त्या क्षेत्रान तो प्रवीण आसा आनी तो त्या क्षेत्रान वता म्हणजे हो एक सरळ मार्ग आसता. पूण खूब वेळा कॉन्फ्लिक्ट वेगळा आसता. म्हणजे एखाद्या भुरग्याक 2 क्षेत्रांत तो तितकोच स्कॉलर आसता, 2 क्षेत्रांत तितकोच प्रवीण आसता आणि त्यांना खंयचें क्षेत्र निवडप अशी एक शक्यता आसता. आणि प्रामुख्यान म्हणजे समजा एखादो भुरगो अभ्यासानूय बरो आसा, सायन्सानूय बरो आसा आणि तो भुरगो क्रिकेटूय बरो खेळटा जाल्यार अशा वेळार खंयच्या क्षेत्राक प्राधान्य दिवप तर प्रामुख्यान तो क्रिकेट सोडटा आणि अभ्यास. तेन्ना पालकांची आणि किंवा शिक्षकांची भूमिका कितें आसची अशी तुमकां दिसता? महत्वाची गोष्ट कितें आसा की भुरग्याक वेवसाय करपाच्या संदर्भात ताका समज 2 क्षेत्रांत आवड आसा आनी गोंयांत अशे काही लोक आसा. म्हणजे सांगपाचें जाल्यार हांव खुबशे वेळार भुरग्यांक सुद्दां सांगता कारण हांव करियर मार्गदर्शन करपा खातीर हांव स्कुलांनी वेता तेन्ना हांव 2 लोकांची उदाहरणां दिता. एक दिता आमचो प्रसिद्ध पॉप सिंगर रेमो फेर्नांडीस जो स्वता आर्किटेक्ट पूण ताका आवड आशिल्ली हातूंत संगीतांत. त्यामुळे आज संगीतांत प्रसिद्ध पूण संगीतांतली तांची आवड म्हाका दिसता सोंपेपणान ते आयचे ज्या स्तराचेर आसा त्या स्तराचेर पावले नात. अत्यंत खडतर त्रास काडचे पडटा. आणि दुसरें उदाहरण दिता हांव डॉक्टर सुबोध केरकरांचें उदाहरण दिता. डॉक्टर सुबोध केरकर हे डॉक्टर पूण हांव नको तांणी डॉक्टरकी जाले नंतर कितले तेंप स्टेथोस्कोप हातांत घेतला कारण तांची आवड आशिल्ली चित्रकारितेची आनी आज तांची चित्रकारितेची प्रदर्शनां
गोंया भायर भायर युरोपियन देशांनी जातात. म्हणजे ही दोन उदाहरणां अशीं आसा की जो अशें तुमी म्हणटा प्रमाणे एखाद्या भुरग्याक आवड आनी दुसरे कडेन आवड आनी अथवा दोन क्षेत्रांत जर आवड आसली जायत जाल्यार खंयच्या क्षेत्रांत आपणें प्राधान्य दिवचें हें आपणें ठरोवपाक येता. त्या संदर्भांत योग्य ते शिक्षणाची वेवस्था खंय आसा. आतां अशें रे की म्हाका दोन क्षेत्रांत आवड आसा पूण त्या दुसऱ्या क्षेत्रांत शिक्षणाची वेवस्था हांगा हांव थंय वचपाक मेळटलो काय कितें, वचपाक शकतलो काय कितें. कांय वेळार दिल्ली वचचें पडटा, पुण्या वचचें पडटा, मद्रास चेन्नय वचचें पडटा, अशें आसा. थंय वचलो काय कितें. पूण आयच्या काळांत एक परिस्थिती बरी आसा की आज पयशाच्या दृश्टीन सरकाराची गोवा स्कॉलर आनी बाकीच्यो स्कॉलरशीप योजना आसा, कर्ज योजना आसा, लोन स्कॉलरशीप विदाउट इंट्रस्ट. आनी तातूंतल्यान नक्कीच ह्या सरकारच्या स्किमीचो फायदो घेवन आनी ज्या क्षेत्रांत आपल्याक आवड आसा त्या क्षेत्रांत शिक्षण घेवपा खातीर भायर वचपाक कांय हरकत ना. पण आमचो एक स्वाभावीक कल आसता पालकांचो की जितून जे सुरक्षीत आसा क्षेत्र, तितून आमकां म्हयन्याच्या म्हयन्याक पयशे मेळटले किंवा त्याच क्षेत्र निवडपा वांगडा कल आसा. पण तुमी जी दोन उदाहरणां दिल्लीं की सुबोध केरकरान चित्रकारिता आनी रेमोन संगीत, हे तशी बेभरवशाची क्षेत्र, म्हणजे तुमी मेळ्ळें जाल्यार यश मेळ्ळें किंवा ना, पण ते धाडस दाखोवपाची गरज. वेवसायाच्या दृश्टीन स्वता वेवसाय करतलो ताका हें धाडस हें आसचेंच पडटा. बरोबर. नोकरीच्या दृश्टीन अशें आसा की ठरावीक म्हयन्याच्या अखेरच्या दिसा तुका पगार मेळटा ठरिल्लो असो तो, अशें आसा. भुरग्याचेर अवलंबून, कांय वेळा पालकाचेर अवलंबून, आनी पालक आनी शिक्षक हांणी तांकां योग्य तें मार्गदर्शन केलें त्या दृश्टीन ते योग्य ते वेवसाय निवड नक्कीच जावंक शकता. सर, आमी पळयलां म्हणजे आमी जेन्ना कॉलेजीन रिजल्ट दिता हांव म्हणजे प्रोग्रेस कार्ड आनी भुरग्यांक पेरंट्साक सांगता की इतले मार्क्स दिले जाल्यार पेरंट्स अशें म्हणटा की अरे इतलेच मार्क्स तुवें घेतले, सर हाका आपण घरातलें कसलेंच काम सांगना, आमचो वेवसाय आसा तो तेन्ना दुकानार केन्ना बसना. तेन्ना एखादो भुरगो अभ्यास करता मागीर तो खंयच्या क्षेत्रान आसूं किंवा खंयच्याय इयत्तेन आसूं, तर घरातलें काम जें आसा तेजी जबाबदारी ताका कांयच न दिवप, हातून ताच्या व्यक्तिमत्वाचो विकासाचेर कितें साधक बाधक परिणाम जावंक शकता. एक म्हणजे प्रत्येक भुरग्यान एक विचार करूंक जाय तो असो की ज्या कुटुंबात आपण रावता आनी जें कुटुंब आपल्याक वयर येवपाक मदत करता, आवय बापूय प्रामुख्यान, हांकां मदत करप हें आपलें पयलें कर्तव्य. आतां तें मदत जांचे आवय बापूय कसलो वेवसाय करना, नोकरी करता, तांकां तें चड काम आसचें ना कांय वेळार. मागीर दुसरें आयलें तांचो वेवसाय आसा, आनी विशेशता ग्रामीण भागांत जंय शेतीचो वेवसाय आसता, अशा भुरग्यांनी नक्कीच आपल्या आवय बापायक आपल्या घरगुती वेवसायांत मदत करूंकूच जाय. आतां कांय वेळार परिक्षा लागीं आसता किंवा एखादें 10वेचें वर्स म्हत्वाचें आसता विद्यार्थ्याच्या दृश्टीन, 11वी 12वीचीं दोनूय वर्सां म्हत्वाचीं आसता, त्या दृश्टीन तांकां कितपत वेळ दिवचो म्हणजे एक कितें कर्तव्याचो भाग आसा, पण व्यक्तिमत्वाच्या विकासाच्या दृश्टीन सुद्दां अत्यंत गरजेचें आसा न्ही. समज ताचें दुकान आसा, दुकानांत तो जेन्ना रावता तेन्ना मार्केटिंग मॅनेजमेंट जे MBA शिकयता तें तो थंय बापाय कडेन शिकूंक शकता. जें तूं परत MBA शिकपाचें आसा तें तूं थंय शिकूंक शकता. टायम मॅनेजमेंट शिकूंक शकता. सगळें जें आसा तें शिकूंक शकता. म्हणजे हें अप्रत्यक्ष रित्या व्यक्तिमत्व विकासाच्या दृश्टीन ताका अत्यंत लाभदायक आनी ताका गरजेचें आसा. म्हणजे हो पालकांच्या दृश्टीन सगळ्यांत म्हत्वाचो, पालकाच्या दृश्टीन म्हत्वाचो. तेजे जे मूळचे जबाबदारी आसात ते मूळचे जबाबदारी त्यामुळे तांकां तूं शिकूच, फक्त घरचें काम करनाका अशें तूं शिकपाच्या वेळार शीक, पूण ह्या वेळार तुवें घरांतलें काम करूंक जाय. आनी दुसरी म्हत्वाची गोश्ट आसा की एखाद्या पालकांक, नोकरी करपी पालकांक हो प्रश्न येना ताका भुरग्याक, पूण तरी पूण घरांतलें काम कितपत, म्हणजे ताका किमान बाबा च्या करपाक येतली 5वेक पावता पर्यंत, च्या कॉफी अशें कितें दूद तापोवपाक येतलें, आनी 8वे 9वेक म्हणल्यार ताका शीत आनी दाळ करपाक येतली की एकटो घरा कडेन आसता जाल्यार बाबा तूं आज शीत कुकराचेर लाय आनी दाळ तूं कर आनी जेव, किंवा धंय आसा तें धंय काड आनी जेव. कारण निमाणें भुरग्याक हांव खुबशे वेळार गोंयच्या भुरग्यांक जेन्ना हांव स्कुलांतल्यान करियर इन्फॉर्मेशन दिता तेन्ना हांव सांगता की तुमकां जर गोंया भायर वचपाक जाय जाल्यार दाळ भात जेवपाची संवय करात. कारण खुबशे भुरगे जेवण आवडना म्हणून परत आयिल्ले आसात.